गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर तसोच टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे जीएमसीन येवन कॅज्युलिटीन वचोन जो सीएमओ आसा डॉक्टर आसा तेका सस्पेंड करपाचो, कित्याक तो सारको पेशंटांक हँडल करिनासलो, पेशंटा कडेन उलयना सारको आनी खुबशी एलिगेशन्स तेजेर घातली आनी तेका सस्पेंड करून एक आतांच न्हू फुडें पासून 2 वर्सां पासून सस्पेंड करतलो अशी स्टेटमेंटां आनी विधानां आनी गोंयच्या लोकांची भलायकी सारकी उरपाक लागपाक जाय म्हणून अशी स्टेटमेंट्स तेणें केली. आनी हें नाटक अशें म्हाका दिसता. कारण कितें आसा, कित्याक प्रत्येक वेळा जीएमसीन येता अशे व्हिडियोज काडटा व्हरता, मात तेजे सोल्युशन्स कांय जायना. एवरी टायम हांकां सस्पेंड तेंकां सस्पेंड करता आनी तेजे फुडें मागीर कांयच जायना. सदांच विश्वजीत राण्याचो अशी स्टेटमेंट आसा आनी आतां विश्वजीत राण्याक एक्सपोज करपाचो टायम येयल्लो आसा. कित्याक एवरी टायम तेका लास्ट टायम पासून सांगलेलें की तुजो लक्ष जो आसा तो टीसीपी डिपार्टमेंटाचेर दवरपाची गरज आसा आनी टीसीपी डिपार्टमेंट तुजो एक व्हडलो पोर्टफोलियो आसा जो कॉन्ट्रोवर्शियल पोर्टफोलियो आसा. एवरी नाव एंड देन तुवें गोंय सोंपोवपाचो हो प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच हो बीजेपी सरकार आनी बीजेपीचे जे चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो तेका कांयच म्हणिना, तो आपणाक जाय तशी मनमानी करता. हांव तेंच आयज घेवन येयल्लो आसा. आनी रिसंटली म्हटल्यार 5 जून 2025 हेका एक सरकाराचो ऑफिशियल गॅजेट आउट जालो आनी ऑफिशियल गॅजेटान एक ऑर्डर आउट जाल्ली आसा. डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. आतां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हटल्यार प्लॅन करपाक जो जाग्याचो मॅप आसा, कंटूर आसा, हो मॅप करपाक लागून हे डिपार्टमेंट आसलें आनी खंय ना खंय सारकी प्लॅनिंग जावची म्हणून हे डिपार्टमेंट आसा. पूण हांगा अशें दिसता हे डिपार्टमेंट फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा. हे गोंय दिल्लीकारांक भायल्यांक विकपाक उठलेलें आसा आनी गोंयचे निसंधान करपाक उठलेलें आसा. विधानसभेन आमी कितलेच फावटी हे उलयल्ले आसा, विधानसभेच्या भायरूय उलयल्ले आसा, टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायरूय आमकां भितर वचपाक पासून दिवना, आमकां भायर रावचें पडलें, प्रोटेस्ट करचें पडलें. पूण हे आयचे हे गॅजेटान हांव गॅजेटाचो ऑर्डर नंबर सांगता 1/3 टीसीपी पार्ट फायल 2017-19-1047 डेटेड 30 मे 2025. सो ह्या दिसा हेंचो हे जाल्लो पण हो गॅजेट आउट जाला 5 जुनाक. आता हितून कितें आसा, गव्हर्नमेंट इज प्लीज टू ऑर्डर ट्रान्सफर ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट विथ इमिजिएट इफेक्ट. आता हे डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिसरांक टीसीपी डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या म्हणटा. आता ट्रान्सफर केल्या पळय, आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की आमी आमचो जो प्रोटेस्ट आसा हो टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर दवरिल्लो आनी भायर दवरून आमी 2 डिमांड घातलेले. एक डिमांड घातलेलो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करची टीसीपी डिपार्टमेंटान, तशेंच ग्रँड हायद्राची रिटेनिंग हॉल जी आसा तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करची. आनी ते डिमांडाक बसोन आमकां दोन्ही एका यश मेवलें. आनी तेन्ना जो ऑफिसर आसलो टाउन डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसलो तो म्हणजे प्रकाश बांदोडकर. हो प्रकाश बांदोडकर तिसवाडीचो टाउन प्लॅनर आसलो आनी तेका आज ट्रान्सफर करून साउथ डिस्ट्रिक्टाक घातलेलो आसा. आनी हाडला कोणाक? हाडला अशोक कुमाराक. अशोक कुमार कोण? आता अशोक कुमार हांव तुमकां सांगपाक सोदता, अशोक कुमारानूच ती परमिशन्स जे वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक आसा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करिनासतना, इन्स्पेक्शनाची डेट घालिनासतना हांकां वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक परमिशन दिली. आनी अशोक कुमार आनी तेजे बाकीचे वांगडी जे आसा तेजेर सिग्नेचर्स आसा. तो अशोक कुमार डेप्युटी टाउन प्लॅनर आता तेका चार्ज दिल्ली आसा तिसवाडी झोनाची. आता हे कित्याक लागून केला? आता तुम्ही पळया, हे एवरी नाव एंड देन हो जो विश्वजीत राणे आसा हो आपणाचे भपके फोडटा, व्हडली शाणपणां सांगता, पण गोंय विकपाक उठलेलो आसा, गोंयचे निसंधान करपाक उठलेलो आसा. आनी हे कित्याचेर सांगता? तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयान एक कायदो हाडलो, तो म्हणजे पयलू कायदो आसलो 16B आनी 16B मागीर स्क्रॅप केलो, बंद केलो. थंय व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली, लोकांनी प्रोटेस्ट केले. आनी मागीर जो कायदो हाडलो तो 17-2 प्रोटेस्ट जाले, ते कोर्टान गेले. आनी मागीर आनेक कायदो हाडलो, तेजेरूय आमी ओपोज केले. 17-2 ओपोज केले. मागीर आनेक कायदो हाडलो, तो म्हणजे 39A. आता 39A कितें? 39A म्हटल्यार तूं आपणाची माझी समज प्रॉपर्टी आसा आनी हांव माझी प्रॉपर्टी कन्वर्ट करपाक सोदता, हांव ती लँड यूज चेंज करपाक सोदता. ती नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं, तो ऑर्चर्ड लँड आसूं, तो एग्रीकल्चर झोन आसूं, वॉटेवर कितें आसा तो जागो आसा तो आपूण कन्वर्ट करूंक सोदता. ती अप्लाय करपाची आनी गव्हर्नमेंटा कडेन मागपाची की असो असो जागो आसा हो आपणाचो सेटलमेंटान घालचो. आता हे कितें आसा, हे केस टू केस. आता केस टू केस म्हणटा पळय आमी, ती हांव तुमकां दाखोवंक सोदता. कित्याक हेजे नोटिफिकेशन आउट जाले तेन्ना खूब जाणांनी अप्लाय केले आनी अप्लाय करून ते
पेपराचेरूय आउट जाले आणि पेपराचेर आउट जाले तितून सजेशन्स आणि ऑब्जेक्शन्स कितें आसा ती तुमी रिप्लाय करची म्हणून आहली आणि तितून आमचे सान आंद्रे मतदारसंघाचेय हे आहले आणि हो 39A अमेंडमेंट जो आसा तो हांव विधानसभेन ओपोज केल्लो आणि तेन्ना हांवें सांगलेलें की गोंय हे काबार करपाक उठलेलें आसा आणि हो 39A गोंय सोंपयतलो आणि हो विश्वजीत राणे हे गोंय सोंपयतलो. गोंयचो जो निसंधान आसा हो विश्वजीत राणेच्या हातीन जातलो आणि तेन्ना विश्वजीत राणान असो स्टेटमेंट केल्लो की तुका एकट्याकूच हो ओपोज आसा आणि बाकीच्या 39 आमदारांक हे जाय म्हणून. आता हो स्टेटमेंट कित्याक केला हो विश्वजीत राणाक विचारपाक जाय. मात हांव एक सांगपाक सोदता आणि हांवें कित्याक स्टेटमेंट केलो, हांवें कित्याक लागून म्हटलेलें की 39A गोंय काबार करतलो. हांव तुमकां सांगता की ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर 3 जून 2025 हांगा एक नोटिफिकेशन आउट जाल्लें आसा. हे रिसंट नोटिफिकेशन आसा. त्या नोटिफिकेशनान टीसीपीन 39A जो आसा ती एप्लिकेशन सगळी स्क्रुटिनी केली म्हणटा आणि ती स्क्रुटिनी करून बोर्डान घातली. म्हटल्यार तांचो टीसीपीचो बोर्ड आसा. त्या बोर्डान सगळे तुमकां नांवां आउट करता. बोर्डान कोण कोण आसा ते ह्या बोर्डा कडेन डिस्कशन जालें म्हणटा आणि आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघाचो एक जो हे आसा तोय सर्वे नंबर आसा 94/1 हेजेय आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आणि हांगा हेतून सद्याक 5 तेंच्यांनी अप्रुव्हल्स दिल्ली आसा. 5 अप्रुव्हल्स जो 39A अंडर 5 ऑल ओव्हर गोवा 5 अप्रुव्हल्स दिल्ली आसा आणि तितून एक आमचे सान आंद्रे मतदारसंघाचे आसा सिरियल नंबर 3. हितून कोण आसा होय भायलो आसा जयदीप सिमरिया POA होल्डर म्हणून नाव आसा तेंचे. राजेश तुलसीदास हाती अँड तरमती तुलसीदास हाती हेजे नावार हे रजिस्टर आसा. 94/1 and 94/0 असो हेजो सर्वे नंबर आसा. बांबोलीम तिसवाडी विलेज हो झोन जो आसलो जो एक्चुअल झोन एज पर द रिजनल प्लॅन जो झोन आसलो तो पार्टली सेटलमेंट, पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आणि टोटल एरिया 32,800 स्क्वेअर मिटर्स. आणि त्यांच्यानी रिक्वेस्ट केलो की हो आमकां सेटलमेंट करपाक जाय. 20,754 स्क्वेअर मिटर्स जे आसा ते आमकां सेटलमेंट करपाक जाय म्हणून सांगलें. आणि आता जो अप्रुव्हल जो टीसीपी बोर्डाच्या थ्रू मेळला, टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मेळला तो अप्रुव्हल आसा अप्रूव्ड फॉर चेंज ऑफ झोन an area of 6,600 square meter from natural cover म्हटल्यार तुम्ही शिता नॅचरल कवर टू सेटलमेंट झोन हे तांकां करपाक दिला. an area of 14,154 square meter from natural cover to no development slope to settlement being with permissible gradient म्हटल्यार कितें फ्रॉम नॅचरल कवराच्यान तेंच्यांनी नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हटल्यार नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा त्या नो डेव्हलपमेंट स्लोपाक पासून तेंच्यांनी सेटलमेंट केलो. आता हे टीसीपी डिपार्टमेंट हितून टोटल 5 लोकेशन आसा. आता एक फर्स्ट आसा तो लोकेशन फर्स्ट आसा आमचे तिवरे फोंडा म्हणून, दुसरे आसा मोर्जी पेडणे, तिसरे आसा बांबोलीम तिसवाडी, चौथे आसा पारसे पेडणे आणि पांचवे आसा पारसे पेडणे. आता ह्या सगळ्यांका जी ऑब्जेक्शन्स आम्ही रेज केल्ली हांवें आमच्या सान आंद्रे मतदारसंघाचे हे बांबोलीम विलेज 94/1 हेजे ऑब्जेक्शन रेज केल्ले आणि हे ऑब्जेक्शन तुमकां हांव मुद्दम वाचून दाखोवंक सोदता. ऑब्जेक्शन टू द झोन चेंज प्रोपोज फॉर सर्वे नंबर 94/1 बांबोलीम अंडर सेक्शन 39A ऑफ द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट हे आम्ही ऑब्जेक्शन रेज केल्ले आणि हितून आम्ही क्लियर कट घातलेले की तुम्ही ट्रान्सपरन्सी दवरिना, लोकांक काय सांगिनासतना तुम्ही हे गॅजेटान आउट केले आणि तुम्ही हेजेर ऑब्जेक्शन ऑर सजेशन मागली आणि हितून ट्रान्सपरन्सी तुमची कांयच नासली. दुसरो आमचे पॉइंट आसलो की ही जी एरिया आसा ही नॅचरल कवर आसा, मोर दॅन 25% नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, जी स्लोप सारको ग्रेडियंट सामको डेंजरस आसा आणि तेजेर कांयच करपाक शकना ते आसले. मागीर फुडें आमचे आसले की नॅचरल स्प्रिंग बांबोलीम स्प्रिंग साला फामाद आसा गोंयांत सगळ्यांकून चड स्प्रिंगी आसा नाल्यार ह्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन आसा. आणि बांबोलीम स्प्रिंग जी आसा जी उदक रिजर्व करून दवरता ह्यो स्प्रिंग डॅमेज जातल्यो, तेंचे एम्बांकमेंट आसा ते काबार जातले आणि सगळे स्प्रिंग हे काबार करतले, ट्री कटिंग करतले, थंय मागीर उदक सारखे जनरेट जावचे हे आसले. मागीर चवथो जो आमचो पॉइंट रेज केल्लो आमी तो पॉइंट आसलो
हो जो प्लॉट आसा हो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा आणि हांगा एज पर रिकॉग्नायझिंग रिजनल प्लॅनान हे रिकॉग्नायज केल्ले आसा आणि हांगा 92 बर्ड्स आसा, बर्ड स्पिसीज आसा, तितून इन्क्लुडिंग मालाबार प्लेड हॉर्नबिल्स आणि ब्लू फेस्ड मालकॉज, म्हटल्यार ह्यो ज्यो एंडेंजर्ड स्पिसीज पासून आसा, ज्यो बर्ड स्पिसीज आसा ह्यो पासून वायल्ड लायफाच्यो हांगा स्पिसीज मेळटा, हेय आमी ते थंय आउट केल्ले, आमी ऑब्जेक्शनान रेज केल्ले. तशेंच डिफरंट स्टेप स्लोप्स आसा जे मार्क केल्ले, नो डेव्हलपमेंट झोन आसा, सो तोय मार्क केल्लो. लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा समज तुमी हांगा तांकां परमिशन दिल्ली आणि हे समज जालें जाल्यार वायनाडात तशें लँडस्लायड जावन कितलेशे जाण पिड्ड्यार जाले, तशेंय जावपाक शकता, हेय आमी सांगलां. तशेंच अनेक 6th आमी घातलेले की दिस प्रॉपर्टी, ही प्रॉपर्टी जी आसा ही नो डेव्हलपमेंट सॉरी नॅचरल कव्हर आसा, नॅचरल कव्हर्स प्रिजर्व करपाचे. हे गोवा स्टेट क्लायमेट चेंज एक्शन प्लॅन हितून हो गोल आसा की हे प्रिजर्व करपाक जाय, आणि जे समज प्रिजर्व करिना क्लायमेट चेंज वाडत रावतले, होय आमी हितून प्रश्न घातलो. आणि अशें आनीक जे घातलेले ते आनीक जो आमचो फुडलो हे आहलो पॉयंट आहलो तो म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुम्ही पळयता आसतले आयज सारखे आमकां रोड सारखे आसना, आमकां सारखे उदक सप्लाय मेळना, आमकां मोर देन 2 MLD वॉटर सप्लाय लेस आसा, कमी मेळटा आमच्या सांगेंद्रे मतदारसंघात. तशेंच रोड जे आसा ते सामके नॅरो आसा, बारीक आसा, आमकां पावर सप्लाय सारकी जायना, मदीं मदीं आमची प्लाव फ्लक्च्युएशन जाता. सो अशे इतले इश्यूज आसून बसून आनी गार्बेज फेसिलिटीज सारकी ना, सारके ड्रेनेजीस सारखे ना, सो अशे कितलेशे इश्यूज आमी फेस करता, लोक आमकां सांगता. आणि इतले इश्यूज आसून बसून काय सारखे प्लॅनिंग करिनासतना ग्राउंड वॉटर कितले आसा, ग्राउंड वॉटर कशें काबार जाता, हे कांयच प्लॅनिंग करिनासतना ह्या टीसीबी डिपार्टमेंटान आणि ह्या बोर्डान टीसीबीच्या ह्या विश्वजीत राण्यान हेंकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा, टीसीबीन हेंकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा. आता गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, आमी प्रत्येक वेळा आमी ओपोज करता, आमी आवाज काढता, आम्ही प्रोटेस्ट वयता, आम्ही परत परत सांगता, पण हो बीजेपी सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यांचो जो टीसीबी मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तो म्हणटा आम्ही लिगलायज करून वयता आणि सगळे आम्ही फुडें व्हरता. आता हेतून लिगल कितें आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप तुम्ही कन्वर्ट करता, तुम्ही नॅचरल कव्हर कन्वर्ट करता, ती लँड यूज सगळो चेंज करून उडयल्लो आसा. आमची जी इकोलॉजी आसा ही इकोलॉजी तुम्ही टोटल डॅमेज करून उडयल्ली आसा. आणि हे प्रत्येक वेळा आमी पळयता. थंय नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हो व्हडली व्हडली भाशणां दिता, मन की बात उलयता, मन की बातान म्हणटा आमकां एनवायरमेंट राखपाक जाय, आमकां आमचे जे आत्मनिर्भर भारत करपाक जाय, गोंयान त्यांचो प्रमोद सावंत म्हणटा आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय. आणि आयज हे दिसून येता की ह्या सरकार हो सरकार आसा हो दिल्लीकारांचो सरकार जाला. ह्या दिल्लीकार हे भायले जे लॉबी आसा हेंकां गोंय विकूंक सोदता आणि गोंयचे जमनी आसा ते कन्वर्ट करता. आता हितून कितें आसा, कसले करप्शन आसा हे लोकांनी डिसायड करपाक जाय. मात एक तुमकां सांगूंक सोदता की प्रत्येक वेळा आमी हे जे इलिगल जी कामां करता, इलिगल हे अशे टीसीबी डिपार्टमेंट जावं बाकीचे डिपार्टमेंट आसा हेचेर आमी परत आवाज उठयता. लोकांचो सपोर्ट हांगा खूब गरजेचो आसा. हो विश्वजीत राणे थंय जीएमसीन वचून नाटकां करता, तेका आवाहन करता की तेणें वचून टीसीबी डिपार्टमेंटान भोंवचें, ह्या बोर्डान बसून तूं हांगा पास करता, ह्या बोर्डान बसून तूं आपणाक जाय तशी लँड यूज चेंज करता आणि गोंय सोंपोवपाक उठला. फुडल्या पिळगेच्या मातशें तरी चिंतपाची गरज आसा. आणि ही म्हाका दिसता हेका मातूय पडलें ना, हेका मात म्हटल्यार मात पडलेलें ना, तेका फक्त पडला आपणाची कशी पोटां भरतली. आनी ही इलिगल लॉबी जी आसा, ही भायली मायग्रंट भायले लॉबीज जी आसा, दिल्लीकारांची लॉबीज आसा, हेंकां कसो सपोर्ट करपाची इतलेंच पडला. आणि गोंयकारांक मागता, आतां हेचेर आमी लिगल एडवायस घेतलेत, पण हांव गोंयकारांकडे मागता की हो विश्वजीत राणे जो नाटकां करून दाखयता, फोटिंगपणां करून दाखयता, नाचोन दाखयता, बेश्टेच उमेदीन हाडून दाखयता, हेल्थ मेळावे घेता, अरे कितें फायदो तेजो? जेन्ना गोंयान गोंयकारांक जमनी तोडची ना, गोंयच्यो जमनी सगळे भायल्यांक वयतले आनी भायले जाय तशे आमकां रूल करतले, तेन्ना कितें फायदो? हेजो कितें फायदो? अर्थ कितें उरला हेजो? तुका इतले आसा ना तुझे 70 वचून करून दाखय मरे. आमच्या सानान येवन कित्याक करता नाटकां ही? हे देका विश्वजीत राण्याक हेच्या पयलीं सांगला तुका आमी रावंक दिवची ना, तुका सुशेग दिवची ना. आणि हेच्या फुडें पासून तुवें जितली सानंद्रे मतदारसंघात तुवें जितली नाटकां केल्या हेच्या फुडें पासून तुका माल पडटली. तुजे 2 स्टॉप ऑलरेडी काडलेले आसा, हेच्या फुडें तुवें आनीक कितें केलें तेकाय एक्सपोज करतले. आनी हो विश्वजीत राणे हेका न्हीद पडपाची ना. आमी एक सांगपाक सोदता, हो बीजेपी सरकार आसा हो गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा, गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. गोंयचे निसंडान म्हटल्यार गोंयकारांक कांयच दवरची ना, गोंयचे फुडले पिळगेक कांयच दवरची ना. सो एक याद धरा गोंयकारांनो की आमी समज आयज जागे जायना, आमी समज आयज
आमच्या गोंया खातीर उठना, आमच्या भुरग्यां खातीर उठना, जाल्यार गोंयकारांक आनी गोंयचे फुडले पिळगेक काय करपाचें ना. जसो विश्वजीत राणे स्टेटमेंट करता की 39 आमदारांक काय पडलें ना, तुका कित्याक पडला. हांव परत तुका एकदां सांगपाक सोदता, आमकां गोंयचें पडलां तेका लागून गोंयांत क्रांती करपाक लागून भायर सरले. आमी तुज्या भशेन फोटिंगपणां करपाक भायर सरना, तूं कशी नाटकां करता ती करपाक भायर सरना. सो गोंयकारांकडे एकूच रिक्वेस्ट आसा की अलर्ट रावा, तुमच्या गांवांत कितें जाता ते पळयात आनी अशें समज कितें घडटा जाल्यार ताचो विरोध करपाक भायर सरात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.